2 वर्सां उपरांत शिक्षणीक वर्साक सुरवात जातना निमाणे एकदाची सोमारच्यान शाळांची घंटा वाजली। शिक्षणीक वर्साच्या पयल्याच दिसा दिवचल शारांतल्या सगळ्या शाळांनी विद्यार्थ्यांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। शाळा सुरू जाता म्हणटकीच चडशा शाळांनी उमेदीचे ल्हार पातळिल्ले। फाटल्या 2 शिक्षणीक वर्साचो अणभव पळयल्यार आनी कोविडाचे फाटभुंयेर अंदू शिक्षणीक वर्साची सुरवात वेळार जाता काय ना त्या विशीं दुबाव निर्माण जाल्लो। मात शिक्षण खात्याच्या आदेशा प्रमाण मार्गदर्शन नेम पाळीत सोमारच्यान शाळा सुरू जाल्यो। शाळांनी गजबजाट दिसून येतालो। शाळेचो पयलोच दीस म्हणटकी शाळांनी गडबड आनी गोंधळ दिसून येतालो। भुरग्यांक शाळांनी सोडपाक तांचे पालक वांगडा आयिल्ले। दुसरे वटेन मात फाटल्या कांय दिसांच्यान कोविडाचे दुयेंती वाडपाक लागिल्ल्यान कांय पालक हुस्क्यान दिसताले। आज स्कूल सुरू जाता बरें दिसता। फाटल्या 2 वर्सां एकाडेमीक इयराक स्कूल स्टार्ट जावंक नासलें, पण अंदू जालां आनी म्हाका बरें दिसता आनी स्कूल अशें चालू उरपाचें अशें। आमची आतां शांताराव इश्कोला सगळीं इश्कोलां 2 वर्सां कितें जाली, ही महामारीक लागून खुबशीं बंद पडली म्हणजे भुरगे आवय बापूय पेरंट्स आमचे भुरग्यांक धाडूंक भिवंक लागले। तेन्ना ह्या वर्सा आतां हें इस्कॉल सुरू जाता तेन्ना प्रत्येकान आमी भुरग्यांक कोरोनाचें पालन करून आमी भुरग्यांक वेवस्थीत आमच्या भुरग्यांक धाडटले आनी मॅनेजमेंटानूय आमची बरी सोय केल्ली आसा। तेन्ना हे वेवस्थीत इस्कॉल चलतलें हें आमकां फूल गॅरंटी आसा। तेन्ना प्रत्येकान आपापली जबाबदारी घेवन भुरग्यांक पालन करून तेचें भुरग्यांक इस्कॉलांक वेवस्थीत धाडचें हीच आमची अपेक्षा आनी कांय ना हेच्या